तुझे भोवती तुझे तान पोशी जावन करून परागलितान परगडतेल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेंचला मौनान एक सांगपा वार्ता एक मोठान जमल्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जावन करून परागलितान परगडलेल्या तुझी दिरवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन। आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं मोगळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा आमी सान जुजे वासाची परब आचरण करता। सान जुजे वास आमकां सगळ्यांक परिचित आमच्याच वाठारांत मिसांव केल्लो एक वर्तो सांत आनी उपरांत श्रीलंकाक वचून थंयसर भिकार्याचो वेस घालून त्या लोकांक क्रिस्ताची वळख दिल्लो वर्तो सांत क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक क्रिस्ताचेर पातयेन दवरूंक आपयलेलो वर्तो सांत आनी तांणी दवरलेली ती पातयेणी कितें सगळीं आजापां करूंक पावलीं तें आमकां सान जुजे वासाची जिणी वाचता आसतना कळीत जाता। मोगळ भावांनो आनी भयणींनो सान जुजे वास आयच्या दिसा आमकां हेंच सांगता जें आमी आराधना वेळार नियाळ केलें। आमी देवाचेर विश्वास दवरता तेन्ना आनी कसो जुजे वास त्या कश्टां आकांता वेळार देवासोवें उरलो त्या देवाच्या मोगांत रावलो तशेंच आमी देवाच्या मोगाचेर उरता तेन्ना रावता तेन्ना आमच्या जिवितांतली व्हड कृत्यां जातात। ह्या नोवेनांक तुमी आयल्यात सांत आंतोनी ताच्या कश्टां आकांता वेळार ताच्या सक्तेचेर पातयेलो सांत न्हय बदलाक देवाच्या सक्तेचेर पातयेलो सांत आनी त्या देखून ताच्या जिवितांत असर्यां जालीं अजून तो असर्यां करता आनी त्या देखून असर्यांचो सांत म्हणून तो नांवाडला आनी हांगासर आयिल्ले भक्तीक तांच्या जिवितांत सांत आंतोनीन केल्लीं ती आजापां सांगता आसतना आमकांच आजाप जाता। आमच्या भावार्थाकी तांच्या त्या साक्षेंतावन पोषण मेळटा। कालच्या दिसा एकली स्त्री आयिल्ली ती म्हणा लागली ती नारावेंत आसली खंय थंयसर सांत आंतोन आसा तिका तिच्या कुटुंबांत जायतीं भुरगीं आसलीं देखून तिच्या आवय बापायनी नारावे घाल्लें खंय मस्त दुबळी काय आसली ती म्हणा लागली फादर त्या घडयेतावन ह्या दिसा वरेक त्या सांत आंतोनीन म्हाका राखलां सांबाळलां हांवें कितें मागल्यार ताणें म्हाका तें इन्कार केल्लें ना त्या देखून आज हांव हांगासर येवन पावलें तिका मस्त आशा आसली काय पयले फावटी तिणें येवचें भितरल्या कुडांत सोनू आनी पूत उलोवन आली काय फाल्यां आमी केरेकट्टे या म्हणून हें तिच्या कानाक पडलें काय कानाक पडलें तो वळतावन तिका आशा आसली काय केरेकट्टे वसाचें म्हणून आनी तक्षण पुता लागीं सांगलें काय तुमी वेता जाल्यार तुमच्या फाटल्यान हांव येता म्हणा लागली काय तिका चलोवंक जायना उतर प्रायक ते पावल्या तरी ह्या पुणतळाक येजे त्या सांत आंतोनीन तिच्या जिवितांत केल्ल्या त्या उपकारांक अर्गां दिजे तुज्या पुणतळार येवन ती अर्गां बलिदान ह्या अर्गां स्तुती हांवें दिजे म्हळ्यार ते आशेन ती आयली पळया कशें तिची आशा त्या सांत आंतोनीन भागयली पळया वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज आमी त्याच विश्वासान आयल्या आमचो विश्वास आमकां निराशे करचो ना बदलाक सांत आंतोन देवा लागीं मागून जायतें आमकां दितलो वरती आजापां आमकां आमच्या जिवितांत जायशें तो करतलो आनी सांगाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो
ह्या सांत आंतोनीच्या विणवणे मुखान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाल्लें आसा. ह्या पसोती सांत आंतोनियोस उपकार भोगवता आसतना ताच्या मुखांत बरेंपण आमकां फावो केल्ल्या त्या देवाक हें अर्गां बलिदान भेटोवया. सदांच ताचेर विश्वास दवरूंक आनी ताच्या मोगांत उरूंक ताच्या सांगाता रावूंक गरजाची कृपा सांत आंतोन आनी सांगाता सांत जुझेवास त्या देवा तावन मागून आमकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावन आनी भयणीनो फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतें पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवन सदांच हांव क्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा 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 देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देत वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोनिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परस असनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंतांतोनीक
खऱ्या बावरताचो हुशार प्रसंगधार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुताची. तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सडवण बासयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान भोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळोन बोब मारा संतोषाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजयता. जेरुसलेमाची तो सडवण करता. सर राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सडवण देखतल्यो. देवाचे उतर हे. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता परगट करा. 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 सर्वेस्पराक वाखणा सर लोकांनो ताखाना वाडा सर जनांगानो. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता परगट करा. बळवंताचो मोग आमचे सासनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुझी उतरा सुम्या आत्मा आणि जीवित सासनिक जीवित दिता ती उतरा तुझीच लागे आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तेदना जुवांक धरण बंदेंत घाल्या उपरांत
जेजू गलिलयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटलो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. गलिलया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या माचव्यार जाळां समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्यां सांगाता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, मास्टली पक्षच्या विशांत तुमी आयकलां. थोड्यांक मास्टली पागून अनुभव सयत आसा खंडीत, कित्याक म्हळ्यार आमी करावळे कुशीनच आसा. मास्टली पागची कित्याक चिंतू बरो हें कालें सवाल घे म्हणून. मास्टली मागची पागची मास्टली धरूंक न्ही गे, मास्टली धरूंक पागचें. ह्या संवसारांत मगळ भावान आनी भयणीनो, दोग व्यक्ती आनी त्या व्यक्तींचे पाटलावदार जाळां उडोवन आसात. मास्टली पागोवंक न्हय, मनशांक पागोवंक. कोण ये? एकलो सैतान आनी ताचे पाटलावदार. ते मनशां वयर जाळां उडयतात. मनशांक धरचे खातीर तांच्या गोपांत, तांच्या सैनांत, तांच्या पंगडांत हाडचे खातीर. आनी एकलो कोण गे म्हळ्यार देव, जेजू आनी ताचे शिस. ताचे शिसी जाळां उडोवन मनशांक पागोवंक प्रयत्न करतात. आमी ताची जावचे खातीर, ताच्या हिंडाचे आमी जावचे खातीर, ताच्या राजाचे आमी जावचे खातीर. एक सवाल तुमच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालात. तुमच्या जिविताचेर एक नियाळ करात. तुमच्या जिवितांतलीं गणितां मुखार हाडात. तुमच्या जिवितांत तुमी करचीं कामां तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात. तुमचे चिंताप मोतींत हाडात. तुमचो मनोभाव तुमच्या मोतींत हाडात. तुमच्या काळजांत आसलेलो मोग कितलो गी म्हणून तुमच्या मोतींत हाडात. तुमच्या मोतींत, तुमच्या काळजांत आसलो द्वेश तो कितलो गी म्हणून मोतींत हाडात. आनी ह्या एका सवालाक जाप दियात. तुमी कोणाच्या जाळाक सांपडल्यात? तुमी कोणाच्या जाळाक सांपडल्यात? तुमी तुमच्या इतल्याक मतींत जाप दिल्यार पुरो.
इजाप उक्त्यान म्हाका सांगची गरज ना. आज मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमकां देवाचें उतर आनी प्रमुख जावन आयची शुभ वार्ता आमकां आपयता, आमकां आपोवणें दिता. आमी त्या देवाच्या जाळांत पडोवंक, देवाच्या जाळांत पडोवंक. जर देवाच्या जाळांत पडल्यो बोऱ्यो मासल्यो आमी जाता न्ही नाकारी मासल्यो, तेन्ना देव आमकां ताच्या बाटयेंत घालतलो. ताच्या बाटयेंत घाल ताच्या राजाक आमकां खंड जावन व्हरतलो. आनी तसलें राज आयला म्हणून आज जेजू ताच्या शिसांक सांगता, वेळ भरती जालो म्हणून तो म्हणटा. कसलो वेळ भरती जालो? वय देवाचें राज लागीं पावसो वेळ भरती जालो. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या देवाच्या राजा विशांत दुसऱ्या दुसऱ्या प्रवाद्यांनी एक राज येतलें, एक मेस्सिया येतलो म्हणून सांगिल्लें आसा. पूण खंयच्याय प्रवाद्यान तें केदाळा जाता म्हणून स्पश्ट रितीन सांगिल्लें ना. जर देवाचें राज स्पश्ट रितीन एका आईन काळार जातलें म्हणून सांगलो एकलो एक प्रवादी आसा जाल्यार तो कोण म्हणून तुमकां कळीत आसा की दानियेल प्रवादी. दानियेल प्रवादी. तुमी आज घरा वचून तुमकां वेळ आसा जाल्यार दानियेलाच्या पुस्तकांतलो 2रो अवस्वर तुमी वाचात. आनी थंयसर आमी पळयता दानियल कितें म्हणटा गे म्हळ्यार थोड्या राजांचें तो उल्लेख करता. पयलें राज तो म्हणटा बाबिलोनियांचें राज, तें येतलें आनी तें वेतलें, तें बाळवाना. पर्सियन 5व्या शतमानांत तें येतलें, तें आयिल्लें आनी तें गेलें. ताच्या उपरांत ग्रेकांचें राज, ग्रीक, तें 4थ्या शतमानांत तें येतलें आनी तें वेतलें. आनी पयल्या शतमानांत कोणाचें राज येतलें? रोमागारांचें राज येतलें. आनी त्या राजांत कितें जातलें गे म्हळ्यार दानियल म्हणटा एक फातर येतलो आनी तो फातर वोड 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 जातलो आनी तो फातर एक व्हडलो दोंगर जातलो. खंयच्या काळार? रोम राजवटकी चलयता आसतना हें जातलें. आनी हो फातर जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो संकेत गुर्त देवाच्या राजाचो. कसो तो ल्हानसो फातर व्हडलो पर्वत जावन वाडलो गे तशेंच देवाचें राज ल्हानशा मापान सुरू जावचें तें सगळ्यांनी विस्तारतलें आनी त्या राजाक अंत आसचो रोमांगारी ते गेले, तांचें राजय आळवालें. पूण देवाचें राज मोगाळ भावन आनी भयणीनो आजून बाळवण आसा. ताच्या पर्जाची, ताची पर्जा जावन, ताच्या राजाची पर्जा जावन अजून आमी जियोन आसा. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं होगलाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी आतां हो वेळ लागीं जालो म्हणटा आसतना जेजू गलिलेया सरोवराक येता आनी थंयसर आसलेल्या शिसांक आंद्रेक, पेद्रूक, जेबेदेवाच्या पुताक, जुआंक आनी जाकोबाक म्हणटा येया, म्हजो पाटलाव करा आनी हांव तुमकां कितें करता? मनशांचे पागी करता. आनी हे शिस्त कितें करतात? पुरो सोडतात आनी वेतात. कशें धैर्य मेळ्ळें तांकां? फाल्यां कोणी एकलो हे गे म्हज्या फाटल्यान हे गे म्हळ्यार येतात गे तुमी, येतात गे.
तशें जालें गे हांगासर तशें जावं ना मगाळ भावान बेनिनो मार्काची सुवार्ता वाचता आसतना तशें जाल्ल्या बरी आमकां दिसता पूण जो आमच्या सुवार्तेक आमी फाटीं गेल्यार आयच्या आराधनांत आमी वाचलें आनी परच्या आयताराय तुमी वाचलो उडास आसा जावं पुरो इगर्जेंत येदोळूच जुवावन तांकां जेजूची वळख दिल्या आंद्रे आनी आनीक शिस वचोन जेजू सांगाता रावल्यात तें केदाळा घडलें जुवांव जिवंत आसतना आतां कितें जालां गे म्हळ्यार जुवांवक बंदेन ती घालां हेरोदरायान ताच्या पाताक दाखोवन दिल्ल्या खातीर आनी ताचें मर्डरय जालां हें मर्डर जाल्या उपरांत कितें जालां गे म्हळ्यार हे शिस कितेंगी निराश जावन कोणना कितेंगी बरवसो दवरलो तो बरवसो होगडायले बरी जावन ते आतां तांच्या आदल्या जिणेक फाटीं आयल्यात जेजूच्या फाटल्यान ते गेल्ले जेजू सांगता रावले ताचे उपरांत तें कितें जालें म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक खंयगी आमकां सांगना उल्लेख करिना पूण कितें जालां गे म्हळ्यार तांकां जेजूची वळख आसली जो हांव तांकां जेजू विशयां सांगलें ही देवाची शेळी म्हणून सोडवनदार म्हणून तांकां कळीत आसलें आंद्रेन भावार्थ उसारलेलो सयत तो मेस्सिया म्हणून ताणें सांगिल्लें सयत आतां ते कित्याक फाटीं आयल्या तें आमकां कळीत ना पूण तितलें जाल्या उपरांत आतां जेजू कितें करता तांच्या फाटल्यान वेता गलिल्या सरोवराक येता आमच्या फाटल्यान येया जेजू कोण म्हण कळीत आसलें देखून ते ताच्या फाटल्यान गेले सडन कोणें एका स्ट्रेंजरान अपरिचीत मनशान तक्षण आपयलें देखून ते फाटीं गेल्लें न्हय बदला तांकां जेजू कोण म्हूण कळीत आसलें आनी त्या देखून ते झाडां परसून गेले मनशांचे पागे जावचे खातीर मनशाचे पागे जावचे म्हळ्यार कितें ताचो अर्थ कितें मनशांचे पागे करचे म्हळ्यार त्या राजांत तें राज विस्तारचे पयलें हें घडतलें म्हणून पयलें जेरेमिया प्रवाद्यानंत सांगिल्लें जेरेमिया प्रवाद्यान सांगिल्लें हांव तुमकां जेरेमिया प्रवाद्याचें एक वाक्य तुमकां वाचून सांगता जेरेमिया प्रवादी अध्याय 16 वाक्य 16 हें वाक्य कशें आसा गे म्हळ्यार तो म्हणटा पळया म्हजे परजेक पाकचे खातीर म्हजे परजेक पाकचे खातीर पळया हांगासर मनशांचे पागे करया म्हणटा आसतना त्या आपोस्तलांक हें वाक्य उडासाक आयलो जावंक पुरो त्या देखून ते गेले हांगा म्हणटा जेरेमिया प्रवादी पळया म्हजे परजेक पाकचे खातीर हांव जायत्या कारव्यांक धाडटलो कारवी म्हळ्यार कोण कारवी म्हळ्यार कोण मासली पाकचे जेजू म्हणटा ते राज येता आसतना हांव म्हज्या कारव्यांक धाडटलो आनी सत जालें न्ही गे पळया दानियेल प्रवाद्यान केल्लो प्रवाद करेक्ट प्रवाद तो खंयच्या दिसा केदाळा घडटलें म्हणून ताणें सांगलें त्याच वेळार तें घडलें आनी तो प्रवाद सत जालो आनी जेजून कारव्यांक धाडलें पेद्रू आनी कोण जावन आसलें ते कारवी जावन आसलें तांकां धाडलें कित्याक धाडलें मनशांक देवाच्या राजा खातीर पाकचे खातीर आतां जेजू मोगाळ भावान आनी भयणीनो त्या शिसांच्या मिसावांत वांटेली जाल्ल्या आमचे मुखांत्र पाद्रापा मुखांत याजाका मुखांत जायत्या धर्मिका मुखांत्र हें पाकचें काम करनस आसा आमी सैतानाच्या जाळाक न्हय बदला देवाच्या जाळाक पडचे खातीर हांवें तुमकां येदोळू सांगलें नियाळ पळया देवाचें राज लागीं पावलां देवाचें राज जेजू तावन सुरू जालां ताणें मनशांक पागोवंक सुरू केलां ताच्या उतरा मुखांतर तो गरी घालनंत आसा आनी एका वाटेन सैतानय गरी घालून आसा ह्या झाडां देंवोवन आसा एक सवाल परत्यान आमी विचारया हांव कोणाच्या जाळाक पडलां सांपडलां मोगाळ भावान आनी भयणींनो अजून देव झाडां उडोवनूच आसा ताच्या शिसा मुखांत देवाच्या झाडाक आमी सांपडया आनी सर्गेंचे राज आपणावया मोगाळ भावान आनी भयणींनो
आयच्या पहिल्या वाचपांत सांगली उतरां आमी आयकलीं. देव जावन आसा आमचें बळ, देव जावन आसा आमचें बळ. ताचो आधार आमकां मेळटा आसतना आमी बळवंत जाता, आमी सक्तेवंत जाता, आमी जैतेवंत झुजारी जाता. तर ताच्या सक्तेन ताच्या बळान आमकां बरं आनी आमच्या सर्तीच्या झुजान आमकां जैतेवंत कर म्हणून मागून आमची प्रार्थना, आमच्यो गरजो बाबार्थान आतां ताच्या समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सलनोरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहेबाक, गवळी बापांक, येजकांक, धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कुरपां आनी बोळ दी म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत अंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सावां तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडाच्या कश्टांचे सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतल्यान तांकां निवार म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या धनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. एक घडी बर मावन रवया. आमच्या खासगी गरजां बसत आमी मागया. आमचे इरादे, आमचे तेसावां, आमच्यो अडचण्यो, आमची कंत, आमची बेजाराय, आमची भिरांत ते देवा समोर आमी हाडया. आमची जतन करचो देव आमकां ताजो हात दिवन ह्या सगळ्या आकांतांतल्यान आमकां वयर काडटलो आनी सवस्काय दितलो. त्याच विश्वासान आमी उरया, सोम्या सांगाता जियेवया. सर्गेंच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या विश्वासी मोगाचेर जो मोग तुवें पवित्र पुस्तका प्रमाणे उगडापो केलाय त्या मोगाचेर विश्वास दवरून पातीनेन तुका लागीं सरून तुजे लागीं रावून तुजे समोर दवरलेली आमची जण एकल्याची मागणी तुवें आयकून घे आनी तुजो आधार दिवन तुज्या मोगान आमकां सट्टांक उबार म्हणून तुजे लागीं मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. आकाश वोपून दिता तुमच्या हातान सोम्या. स्वीकार कर तूं मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक अत्रे म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वस म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो कामिको उंडो आनी वाय तुका भेटोन सो. घे बापा आमच्यो कामिको उंडो आनी वाय तुका
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मना कधी महिमेक आमच्या नित्या पुस्तकाच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा, तुजी महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत जोजेवासाक आनी सांत आंतोनीक उजवाड दिल्लो, त्याच पवित्र आत्म्यान धाडून आमी संभ्रमतम त्या गुटाची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतूं फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बाबरताचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोजेवास आनी आंतोन तुज्या भक्तांच्या मनान हो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. तांचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र गळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाणें मेळच्याक
तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें बरो उरतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्था सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझी मरण आमी समरंता तुझी पुनः जीवन पो आमी बगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव वार मुरये देवाचे माय सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत जोजेवास आनी आंतोनी बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांच काल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाडले आमची काकुळट कर.
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजो आमचो जिवो वंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवं आनी प्रिती मोगाच्या कारणांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हण भाग्यवंत जुझेवासाच्या आनी आंतोनीच्या ह्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 400 वर्सांचे चरित्र आसच्या ह्या पुण्यशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आनी विस्तार आशिर्वादां मेळोनूच आसात आयच्या दिसा ह्या पुण्यशताक येवन संतांची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत तुमी सोदून आयिल्लो आधार देव तुमकां दिव म्हणून हांव मागतां ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा हप्त्या दिसा ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पुण्यतळाक येवंक कश्ट जातल्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत
वांटो घेवयेत आनी संतांची ससाय देवातावन जोन घेवयेत. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्याने सुरवेर फणा मुखांतर कळून येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्याने सुरवेर आमकां कळोवचें. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, कापुचिनांचो आनी सांगाता कार्मेलितांचो बायबल डायरी, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. तुमकां त्या सवां बरोवंक घालूंक गरज आसा जाल्यार चिटी स्टॉलांत मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसान दिवंक कोणायक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसा आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. ह्याच फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर आमी सांत आंतोनीचे रेलिकेची दाबाची परब ह्या पुंतळार आचरण करता. ह्या फेस्ताक तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दितां. ह्या फेस्ता बाबतीन कोणायक आदार दिवंक मौन आसा जाल्यार तुमी मुर्दोम या दानी जावन या पत्रोन जावन या पिर्जेंत जावन तुमचो आदार दफ्तरांत तुमी दिवयेत. आनी त्या दिसा हजर आसलेल्या सकट लोकांक आमी जेवण दितल्या. ह्या जेवणा बाबतींत तुमकां कुमो करूंक मौन आसा जाल्यार ताकाय अवकाश आसा. आनी हे रितीन कोणाक स्पॉन्सर्स रावंक मौन आसा जाल्यार ह्या करतिल्यो दिवन बँड स्पॉन्सर करन या इतर खंयच्योय वस्तू जावं पुरो सावंड्स, चेरां अशें कोणाक स्पॉन्सर दिवंक मौन आसा जाल्यार ताकाय अवकाश हुक्तो आसा. तुमी दफ्तरांत आमकां मेळयेत. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हाती घेवचें चिंताप आसा. सुरवेर आमी घेतिल्लें योजन आसा निर्गतिकांचो आसरो. हो आसरो संपयता तेन्ना चड उणें 60 निर्गतिकांक धर्मार्थ वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी सकतल्या. काकुळतीचें हें वर्तें काम खंडीत जावन सांत आंतोनीच्या भक्तीकांच्या दुडवा मजतेन ते बेगीनच पावता पावतेले म्हणलो बरवसो आमकां आसा. त्या देखून कोणायक ह्या काकुळतीच्या कामांत आदार दिवंक मौन आसा जाल्यार तुमचें दान, तुमचें बरेंमण ह्या योजना बाबतींत तुमी दाखोवयेत. दफ्तरांत तुमचें दान तुमी दिवयेत. तुमचे पसत तुमच्या योजना पसत आमी सदांच मागता आनी देव तुमचें बरेंमण आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमचें प्रार्थन तें सदांच तुमचे खातीर आसतलें म्हणून आमी बसयता. जें कितें देवाच्या कामां खातीर तुमी दिल्लें आसा तें देव स्विकार करून दी आनी तुमकां जायत्या ताच्या कृपे बेसावांनी आशिर्वादांनी तो भरोवन दी. तुमचें प्रयत्न, तुमचो वावर, तुमची भलायकी तो आशिर्वादीत करून दी म्हणून हांव मागतां. आयच्या दिसा देवस्तुतेंत वांटो घेतलेल्यांचोय हांव उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं, देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आनी सांगाता आमकां हर एका मंगळार हांगासर गायनाक आनी संगीत दिवन कुमोग करतात. वजंत्र वाजोवंक लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी ताका ह्या दिसांनी बेंगलोराक ऑफिसाक आपयलेलें आसा. आज बेंगलोर तावन तो पाटी आयिल्लो मात्र पुरासान आसल्यार पुरासान लेखी नासतना वर्त्या मनान ही सेवा दिवंक हांगासर आयिल्लो आसा. ताचो प्रत्येक जावन उपकार दवरता. देवाच्या आशिर्वादान ताचेर, ताच्या फुडाराचेर, ताच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सांत आंतोनी थंय दाखयलेलो मोग खंडीत जावन व्यर्थ जावचो ना. ताच्या आख्ख्या जिवितांत मेटामेटांनी सांत आंतोन ताका सांबाळटलो म्हणलो आमचो विश्वास. तशेंच आमकां हर एका मंगळारा हांगासर गायन गावंक आदार दितात. रिना
मेंडोन्सा आनी सांगाता बसरूर तावन गायन मंडळीचे संदे तांचो उपकार भोवता तांकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी आतां सोमेस्तां उबी रावया, नोवेनाचें गीत गावन नोवेन आमी सुरवात करया. तर जायगी तुका अजपा आपले मरण सुकान वरा देवसाताच्या नावान पडता कोडा पिडे बरे जाता दर्यांक सांगली तो फॉर्मायता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें जाणल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक घुसोवन धाडटा. पान नंबर 16 भक्तीपणान सांत आंतोनीचे विनवणेन विश्वास दवरून हे मागणे आमी सवकास म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पय सरता म्हणून उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, बंदिवानांचे संकले तुटून पडतात, तोंटे उठून चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मणे उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोडून दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफा तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरसून लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणे मागता. आमच्यो गरजो मावनपणी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. जायत्या जाणांनी त्या सवा बरोवचे मुखांतर तांच्या इराद्यां खातीर गरजां खातीर मागोवंक सांगलें आसा. हे तांचे इरादे ह्यो तांच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. ताणें विनंती करन व्हड आदार आमकां प्रत्येक जावन ताच्या भक्तिकांक ताणें मागोवन दिवचे खातीर. पीटर डेसा म्हळ्याचे भलायकी चड बरी ना. ICUंत एडमीट केल्लें आसा. ताका भलायकी मेळचे पासून मागया. जिबेचे समस्या निवारूंक, कुडीची भलायकी बरी जावंक, तकली फटाफट गूण जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी मतीक उजवाड मेळोवंक, गोवान आनी बायलेन एक जावंक, बरें काम मेळोवंक, भुरग्यांचें शिकप बऱ्यान जावंक, बायल्या भुरग्यांनी घरा पाटी येवंक, जाग्याचे समस्या कोर्टाक वचनासतना उलोवनूच सारकें जावंक आनी जाग्याक बरें मोल मेळोवंक, मतीची भलायकी मेळोवंक, पांयांच्या ऑपरेशनांची दूख बेगीनच गूण जावंक, रिणांच्या बंदपासांतावन सुटका मेळोवंक, काम करूंक बरी मत आनी बरी बुद्ध मेळोवंक, सांबाळ चड जावंक, हातापांयांच्या वावराक फळ मेळोवंक, अंगडीचो वेव्हार बऱ्यान जावंक, सगळें रीण बेगीनच फारीक जावंक, घरांत सदांच शांती समाधान रास करूंक, फेशियल पॅल्सी तोंडाचे पिडेतावन बरें जावंक, युरोपांत बेगीनच काम मेळोवंक, शुगरा वरवीं जाल्ली एलर्जी बेगीनच गूण जावंक, डायबिटीस नियंत्रणार येवंक, फ्लॅट बेगीनच मेळोवंक, घराचे दस्तावेज बेगीनच जावंक, हर एका नोवेनाक हजर जावंक फावो जावंक, इटली वर्क परमीट विजा मेळोवंक, सरकारी काम मेळोवंक,
कोलेस्ट्रॉल समस्या पयस जावंक, स्टॉक मार्केट वेव्हार बऱ्यान जावंक, प्रशांत मनान काम करूंक जावंक, पांय बावळे दूख आनी तकली दूख गूण जावंक, वाळात पयस वसोंक, आळसाय आनी हंकार पयस जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक आनी बेगीनस काजार जावंक, सिगरेट आनी आमाल पिवणे सोडूंक, घराचे आनी गाद्याचे रेकॉर्ड्स बरे सारके जावंक, PGKCET परीक्षेंत बरे अंक मेळोवन M.Pharm करूंक, बरी कॉलेज मेळोवंक, पँक्रियाटायटीस पिडा गूण जावंक, शिकचे विशय बरे समजूंक आनी बेगीनस मॅच्युअर या प्रबुद्ध जावंक, पयशांचो आदार मेळोवंक, रुमेटॉयड आर्थरायटीस पिडेतावन गूण जावंक, जर्मनींत शिकाप करूंक आनी काम मेळोवन सेटल जावंक, USAंत शिकाप करूंक काम मेळोवंक आनी सेटल जावंक, मत परिवर्तन जावन फाटीं येवंक, फुडार बरो जावंक, रेतेरेक मिसाक वचून कुमगार घेवन बरो जावंक, बरे रेटीक फ्लॅट विकून वचोंक, भुरग्यांनी देवबिरांतेन आनी बऱ्या गुणांनी वाडोवंक, बरें करून शिकून बरे अंक आपणावंक, किडनी क्रिएटायन नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळोवंक, गर्भकोशाचे फायब्रॉयड गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक, कश्टांनी बांदिल्लें घर पाठी मेळोवन नावार जावंक, चिंतली सर कामां पोंदा पावोंक, शुगर आनी पायल्स गूण जावंक, एक बरें बिझनेस आरंभ करूंक, कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, परगांवांत रिटर्न टिकेट मेळोवंक, भुरग्यान रडचें उणें जावंक, हट उणें जावंक, शिकाप मोतींत वसोवंक, एका बाळशाचें पोट दूख उणें जावंक, भुरग्याचें देणें मेळोवंक, पर्मनंट जॉब मेळोवंक, SSLCंत बरे अंक मेळोवंक, कान दूख गूण जावंक, विजा मेळोवंक, ह्या सर गरजां पासत मागया. OET एग्जाम पास जावचे खातीर, IELTS परीक्षा दुसऱ्या नेक्स्ट प्रयत्नांत ती पास जावचे खातीर आनी हेर गरजां खातीर मागया. जायते जाणांनी उपकार बावुडलेले आसात, मागले उपकार मेळिल्ले आसात, त्या खातीर आमी अर्गां दिवया. एकल्यान हांगासर साक्ष सयत बरोवन आमकां दिल्लेली आसा. विजा खातीर ताणें मागलें आनी ती विजा तांकां मेळिल्ली आसा. भुरग्यांचे देणें लाभलें आसा, भलायके फाटीं मेळिल्ली आसा, कामां मेळ्ळीं आसात. परच्या दिसा बचपेतावन तरणाटे आयिल्ले, तांकां एक पटी पाद्राप आदल्या वर्सा ह्या 2 वर्सां पयलें आपोवन नायिल्लो. हांगासर मागता आसतना हांवें सांगलें तुमी कितें मागता तें खंडीत मेळटलें म्हणून. तो पाद्रापस म्हणूंक लागलो हांगा तावन वचून 2 म्हयन्यांनी त्या तरणाट्यांक, तेका 4 तरणाट्यांक काम जालें खंय. आनी ते दुबय वचून, एकलो ऑस्ट्रेलिया आसा, मागीर एकलो कुवेट आसा, ते आतां पोर रजेर आयिल्ले डिसेंबरान. तशें पयलें हांगासर येजे म्हणून पाद्रापाक घेवनूच ते परत अर्गां दिवंक आयिल्ले. आनी तो आमकां कळटा सांत आंतोनीच्या विणवण्यांचो आदार तो ताच्या भक्तिकांक कितल्या मापान दिता गे म्हणून. तोच आदार आमकां निरंतरी मेळच्याक आमी मागया आनी आमचें मागणें आमी मुखारसून व्हरया. यो आमचो सर गरजो देव आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतल्या विघ्नांत त्या वरांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मरिफाद सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तुवें एकलोच विचित्राण्या जापां करताय.
आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया सदांच आमी भलायकेन उरचे खातीर आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेज समारा आमच्या सैऱ्यांदेरा मदें कोण पिडेस्त आसा तांचो उगडास काडया तांच्या पासत मागया. जायत्या पिडेस्तांनी तांच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलें आसा तांकां देवाच्या आदारान जेजू क्रिस्तांत भलायके फाटी मेळोवन दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार सोम्यान दयन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवेदार आनी ससाण देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळी दादोसकाय तांची जावंक दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमी सेंकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुज्या उदारपणान तुज्या दैवीक उतरांनी आनी सांगाता तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान तुवें आमकां आज पसल्याय. ह्या पासो तुजो उपकार भोवडटा आसतना आत्म्यांचें पोशण आमकां दिवचो तूं आमच्या कुडीकी पोशण दिताय. आयच्या दिसा कृषिकांच्या वावराचो फळ तुवें सुफळ केल्ल्याचो फळ जावन आनी जायत्या जाणांक बरें कन तांचे मुखांत्र ह्या जेवणा खातीर दान मेळचे मुखान हें जेवण तुवें आमकां फावो केल्लें आसा. हें जेवणांचेर आनी कृषिकांचेर आनी हें जेवण आमकां दिवंक दुडवा कुमक दिल्ल्या हर एका भक्तिकांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां सक्तेन भलायकेन भरचेत असलें जावं. तुज्या मोगाचेर निरंतरी भावार्थ दवरूंक ह्या जेवणांतावन आमकां आधार मेळो आनी तुज्या आदारान आमचें जिवीत तुवें दिवचें तें पोशण घेवन ह्या संवसारांत तुका मानवोवचें बरें जियेल्या उपरांत त्या सर्गींच्या राजांत त्या पवित्र जेवणांत त्या वरा जेवणांत आमकां समेस्तां बसय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. निमाणें गीत आमी गावया.
Jesu lagi